जुवे नादोडेचो हो साबारवर्सां आदलो पायापूत मात आयतारा एक चारसकी गाडी गेली आणि पुलाची चल्ली अवतिकाय थळाव्यांच्या नदरेक पडली. पंच तसेच सरपंचान पुलाची पोवणी करून थळावो आमदार मंत्री निळकंठ हळणकराच्या कानार ही बाब घाली आणि थळाव्यांक पुलाच्या दुरुस्तेचे आश्वासन दिले. सेंटीमीटर वयर येयला इतके गेले हो स्लॅब पळय हांगा राहिला न्हू हो स्लॅब कंप्लीट बसला सकल बसला 3-4 इंच वयर येयला आणि हे सगळे तसे हांगर जाला थंय तसे मुखार तसेच जाला हांगर तुम्ही पळोवंक शकता जेन्ना आमकां कळ्ळें ही परिस्थिती जाली आमी इमिजिएटली कितें केलें 4 व्हिलरची पळय आमच्या बेगीन बेगीन भुरग्यांक आमी काडपाक लायली कित्याक बेश्टी रिक्स नाका म्हणून इवन आतां 2 व्हिलर सुद्दां व्हरपाक हांगा रिक्स त्या वाटेन सगळ्यो गाडी असल्यो त्या आता तुम्ही ह्या वाटेन इनिशिएटिव्ह घेऊन सगळ्यांक सांगले आणि गाडी आमी भायर काडली तशें तेणेन मातशें भर घेतली गोरेशान आणि बेगीन बेगीन गाडी सगळ्यांचे भायर काडली मदीं कोणाचेर डिस्टर्ब नाका न्हू बायचेर समज एक वसा ती गाडी थंय उरली न्हू म्हणजे एक सायडीन लेन जालो लेन क्रॉस जाल्लो तेका लागून म्हाजी एकूच एक आमदारा कडेन आमची मागणी आहा की जाता तितले बेगीन मातशें आमचे ब्रिजाचे एक मनार घेवपाचें आनी सरपंच आनी पंच मेंबराकूय सांगता की मातशें तुमी एक भर घाला आमदाराच्या आनी हे मातशें आमची करून मातशें दिया कित्याक सारकी काळाची गरज आहा आमची ती आनी फुडल्या भुरग्यांची हे आहा. जुवे नादोडेच्या लोकांनी केल्ल्या मागणे उपरांत थळावो आमदार मंत्री निळकंठ हळणकरान भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा पुलाची पोवणी केली. याविषयी मुख्यमंत्र्यांकडेन उलोवन बेगोबेग हो पूल दुरुस्त करतले अशें आश्वासनूय तांणी दिलां. आयकात. हॅलो सर, तुम्ही आज जुव्या पुलाची भेट घेतली आणि थंय तुम्ही किती इन्स्पेक्शन केलें? जुयार काल कितें जालें खंयची तरी गाडी गेली आणि ते एक स्पॅन पळय आसलो कलमेलो पंचून लोखंडाचो तो म्हाका दिसता पडलो मातसो ते वयले हे आहा पळय कॉन्क्रिटानी ते खेचले. ओके. सो प्रॅक्टिकली तो फूट ब्रिज मनशांनी वचपाचो पण ती गाडी गेली आणि तेका ऑलमोस्ट कितें आहा तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन इयर 1996-7 अशें. सो ऑलमोस्ट तेका 25 वर्सां जाली आणि आमचो समुद्र दर्या न्हू ते खारे पाणी असता म्हणून रस्टेड जाले ते लोकांक. ओके. सो आता सरकाराच्या माध्यमान तो तातडीन हे डायरेक्ट स्टार्ट करून घेवपाक जाय कंप्लीट करून. ओके. कारण ते राण्याचे जुये म्हणून आहा पळय हे युनिक जुये आहा. आम्ही सराउंडिंग आमचे रिटर्निंग वॉलूय बांदला प्रोटेक्शन वॉल. सो आमकां सरकाराक ते जुये प्रोटेक्ट करून दवरपाक जाय युनिक जुय आयलँड म्हणून. सो आता आज इन्स्पेक्शन केलें आणि फाल्यां मागीर हांव सीएमा कडेन ते स्पेशल हे घेवन जाता तितको बेगीन तो ब्रिज रिपेर करून घेतले आमी. ओके. आणि माझ्या बरोबर इंजिनियरूय आसले JPWC. ओके. येस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.